अंडर CAA सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट गोय सरकारच्या वतीन आम्ही तिसरी सिटीजनशीप आयज मिस्टर ब्रँडन वेलेंटो क्रेस्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता. आम्ही पळयता आसतना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून खोस भोगता. मिस्टर ब्रँडन हो ताजे एन्सिस्टर्स ताजे ग्रँड पेरंट्स हे दोन्ही अर्जुनाचे गोंयकार 1947 लिबरेशन भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्ले आनी पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्या उपरांत ताची प्रॉपर्टी आनी तेजी हांगासर आशिल्ली. ब्रँडनाचे पेरंट्स पाकिस्तानच्यान 1981 गोंयांत आयले आनी गोंयांत येवन ते स्वताच्या प्रॉपर्टींत रावपाक लागले. ओरिजिनली आशिल्लो आमचो गोंयकार जो भारत देशाच्या फाळणीच्या पयलीं थंयसर गेलो, कारण आफ्टर ऑल पाकिस्तानी तेन्ना भारत देश आशिल्लो आनी ताका खऱ्या अर्थान म्हणजे परत हांगासर आयल्या उपरांत ताका सिटीजनशीपचे रायट्स मेळनाशिल्ले. म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट हाडलो. त्या सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्टाच्या अंतर्गत आज ताका देशाचें नागरिकत्व हें मेळटा ही ताच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. आमी तेन्नाय म्हटलेलें की जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश हांगासर आशिल्ले म्हणजे हिंदू, सीख, इसाई, कॅथलीक ही बाय रिलीजन हीज रोमन कॅथलीक आनी ताका ही सिटीजनशीप दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता की जवळपास 44 वर्साच्या स्ट्रगलाच्या उपरांत ताका आज सिटीजनशीप मेळ्ळी, नागरिकत्व मेळ्ळें. तो ताजी मिसीस आनी ताजी दोनूय भुरगीं ही सिटीजनशीप घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ली. हांव परत एकदा गोंय सरकारच्या वतीन, भारत सरकारच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. Very thankful to the CAA and the Goa government and CM and the central government giving me the citizenship. Waited for a long time. Came in 1981 and after 44 years I've got the citizenship. Very grateful to all.